विषय जो आसा तो आमच्या सगळ्या घरांतलो काळजाकडचो तो म्हळ्यार एप्रिलाक तुगेली शैक्षणीक वर्स एकेडमीक इयर सुरू करप काय ना आनी हाजो पयलो मान आसा तो जोयल बाब तुका वता उलोवपाचो की ह्या विशयाचेर करप कितें. एप्रिलाक वता कोर्टाक सुद्दां पावले एकेडमीक इयर केन्ना स्टार्ट करया काय म्हण. प्रमोद, एक सरप्राईज दिसता की वेन द डिपार्टमेंट अनाउन्स्ड इनिशियली दॅट schools will start from February, academic year will start in February. एक सगळ्यांनी ओके म्हणिल्लेशें, विथ associations had said okay and everybody had said okay, but suddenly एक opposition आयले and then one section of parents or one section of stakeholders have said that this is not acceptable and this will cause a lot of trouble or inconvenience to the students because the major reason they have cited is the heat. तितून भितर डिपार्टमेंटाचो हें आसा की डिपार्टमेंट म्हणटा की द स्कूल ड्युरींग दॅट 1 month विल बी जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू आवर्स 11:30 एंड इट विल हेल्प देम टू पोर्शना खातीर आनी खूब खातीर आनी इंस्ट्रक्शनल आवर्स. It fits in the curriculum, NEP also, and nationally other boards follow the same structure. So now these parents have now moved a high court saying that we challenge this decision and it is now up to the court to decide how to go about whether this is justifiable for this thing. Or if you ask me as a journalist, I feel that if it helps instructional hours in compensating for those hours, it helps in education, then I think it would be a good decision because CBSE board already is going into that format. ICSE is also going into that format. But again, if there is really an inconvenience in terms of heat, as the parents have projected, for a few hours, if that's going to be an inconvenience to this thing, then parents should come up and speak out. Thodi parents aila, but there is a lot of kind of a mixed reaction. Some people are okay for it. Education department itself is saying that it has been accepted across the board. Associations have accepted it. So now we'll have to find out, the court will have to decide whether this is really an inconvenience to the students or not. लौकिक बाब कितें दिसता कारण विशय सादो आहा आमी वी आर नॉट इन्व्हेंटिंग अ व्हील. We are actually, there is a wheel that other boards follow and we are just trying to follow that same pattern so that academically it becomes better. आता तो इशू हांगा आयला तो तुगे गरमी हो इशू आयला, एकेडेमीक इशू काय आयला ना थंय इशू हे एकेडेमिकाचे भायले आयल्यात. हाव आर यू लुकिंग एट इट? तुम्ही जशें म्हटलें नवीन कांय करिना आमी. बाकीचे गोंयांत सुद्दां बाकीची जी स्कुलां CBSE बोर्ड बी आहा ती एप्रिलांत स्टार्ट जाता, मे फूल म्हयनो दिता. सो ICSE आता मार्चाक एंड ऑफ मार्च स्टार्ट जावपाक तेंच्यो एग्जामी सोंपल्यो ह्या वर्साच्यो की दुसऱ्यो क्लासी तेंच्यो स्टार्ट जाता फुडले स्टँडर्डाच्यो. सो नवीन अशें वेगळें अशें कांय करिना की आबूज जावपा सारकें. आमची जी सिस्टम म्हणजे आमची जी संवय आहा तितून मातसो फरक पडटलो, पण मेन म्हटल्यार टिचरांनी हें वेलकम केलां. ते हेजे जोर हायर सेकंडरीचे जो टिचर्सांचे जे एसोसिएशन आहा तेंच्यांनी हें वेलकम केलां. पेरंट्सांनी तशें ओपोज केल्ले आमकां दिसना. एक थोडे जे आतां हायकोर्टान एप्रोच जाल्यार जाल्यार फाटल्या दिसांनी ते एज्युकेशन डायरेक्टर वा एज्युकेशन सेक्रेटरी कसोन मेळ्ळो तो एक ग्रूप पयलो जाल्यार तशें ताका ओपोज जाता हो दिसना. आनी हिटाचें जे मेन रिजन गोंयचें दिता पळय न्हू, हीट हो फक्त गोंयचो प्रश्न आसूं शकना. दुसरें एप्रील मे सुटी पडटा आनी ते एप्रील मे भुरगे कितें घरा बसून रावना एक म्हटल्यार. दुसरें कितलेशेच वेगळे वेगळ्या जाग्यांचेर समर कॅम्प जाता, थंय भुरगे वयतात तितलोच टायम काडटा. आनी समर कॅम्प फक्त क्लासीन जर तूं बसोन आसतलो, समर कॅम्पाक तुका फिजिकल एक्टिविटी आसतले, डान्स कोण करतलो, कोण आनी कसले वेगळे एक्टिविटी करतले. सो जर हिटाचोच प्रॉब्लेम आहा जाल्यार तो प्रॉब्लेम तेन्नाय जावपाक शकता. अफेक्ट इतलोच जातलो कोणाचे जर प्लॅन आहा एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी एप्रील मेन आपूण करतलो म्हणून जाल्यार ते अफेक्ट जातल्यो. जे क्लासीस शिक्षणीक धोरण थारपाक शकना न्ही, जे क्लासीस आहा त्यो अफेक्ट जावपाक शकता, जे क्लासीस ऑर्गनायज करता अश्यो गजाली जावपाक शकता. पण एक सरकाराचें डिसिजन बरें. आतां इल्ले जाल्ले केस बी कोर्टान आशिल्ल्यान आनी आतां परत कळटा की मातशें फुडें दुखला म्हणून 7 तारीख केला म्हणून. कोर्टान कितें डिले जाले हियरींग घेवपा वा
कितें तरी म्हणजे अशें प्रॉब्लेम येवपाक लागले एक वेळ ह्या वर्सा डिसिजन फुडें वचपाक शकता पण हें आहा की केन्ना तरी जावपाक जाय जाता ती तूं एक बरो इशू काडलो आमी अशें उलयतात की एप्रिलाक जर सुटी दिली जाल्यार भुरगीं घरा भितर बसून रावतले म्हणून दार बंद करून दॅट इज द एजम्पशन न्ही मागीर स्कुलांक वचून ते क्लासीक बसपाचें आनी घरा कडेन ते दार बंद करून बसून रावतले आनी कांयच करपाना आनी घरा कडेन जर भुरगीं दार बंद करून बसून रावले जाल्यार ते सगळे एक तर मोबायल टॅबलेट नाल्यार टीव्ही घेवन बसून रावतले हातूंतल्यान कोणाचें कशें कितें बरें जातलें हें अजून म्हाका कळ्ळेना एकूच हें आसा तेतून विशय आसा की टिचर्सांक मातसो एक हें जातलो की टिचर्स वेलकम डेट बट तांकां मातसो एक प्रेशर पडटलो की दे विल हॅव टू प्रिपेर रिजल्ट्स ऑफ वन क्लास एंड देन प्रिपेर फॉर द नेक्स्ट सो एज्युकेशन सेक्रेटरी व्हेरी क्लियरली सेड दॅट 11:30 आमी सुट्टा yes. सो तुमचे कडेन इनफ टाइम आसा that also is another aspect is that those parents who have actually pre-planned their holidays in April international holiday book करूंक शकता पयलींच or maybe even national holidays so then it is a issue of this year yeah. It cannot be an issue of heat is every year yeah it can be an issue of this year then you cannot go to court saying that no we are planning a holiday you need प्रमोद टिचरांक खूब तसो फायदो तांकां एनीवेज एप्रिलान येवपाकूच जाय स्कुलान ते फक्त रिजल्ट करून वयताले पळय सो तांकां थोड्यो क्लासी घेवपाक मेळटल्यो तांचो लोड जो फुडें येवपाचो आहा फुडेंचे पोर्शन कवर करपाक जे त्रास काडटाले वा तांकां रेमिडियल क्लासीस मागीर त्यो सांजच्यो घेवच्यो पडटाल्यो त्यो जर हांगासर त्यो जाग्यार घालता खूब सोंपें जातलें तेंच्यो गजाली खुबश्यो सोंप्यो जातल्यो भुरग्यांक व्हडलें गॅप मेळचें ना म्हणजे व्हडले 2 म्हयन्याचे गॅप जाल्या उपरांत जुनान मातशें जाग्यार जावपाक प्रॉब्लेम जावचे heat issue doesn't hold good if you're talking about 11:30 because heat is not at its peak at 11:30 एब्सोल्युटली एक गजाल म्हाका मुद्दम कित्याक दिसली लौकिकान बरो मुद्दो काडलो आमी अशें कित्याक उलयतात की अरे स्कुलांत धाडल्यार भुरग्यांक गरमी लागतली सो घरा कडेन भुरगे तुगेले कशें बसून रावतले रुमा भितर एक तर बसून रावचें पडटलें मागीर ते रुमा भितर बसतकीर कितें करतले तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा मोबायल बिबायल घेवन बसतले आनी तातूंतल्यान कांय बरें जावपाना दुसरो मुद्दो लौकिकान बरो काडलो समजा ते घराच्या भायर सरले ते समर कॅम्पा बी वतले समर कॅम्पा वचून तुका भायर मागीर तीच हीट लागतली स्कुला भितर एक तरेचो सूर्य आसा आनी समर कॅम्पाक दुसरी तरेचो सूर्य आसा आनी त्या सुर्याचो फोकस चेंज जाता अशी काय परिस्थिती ना न्ही काय ठरावीक लोकांनी म्हणजे आपण पेरंट्स म्हणटा तांच्यांनी अपोज केला केन्नाय प्रमोद नवी गजाल खंयची इम्प्लिमेंट करता पळय एग्जाम्पल आसली की फूल टायम शाळा घेवपाची तेन्नाय अपोज जालो शाळेचे मर्ज करून बरो शाळा गव्हर्मेंट शाळा बरो डेव्हलप करच्यो अशें म्हटलें तेन्नाय अपोज जालो सो नवी गजाल जेन्ना करपाक सोदता तेन्ना अपोज हो जाताच पूण म्हाका दिसता की हो एनईपीचो जर भाग आशिल्ल्यान जाल्यार हायकोर्ट सुद्दां म्हाका दिसता हातून दखल घेवपाची शक्यता खूब कमी आसा दुसरी गजाल की शिक्षण खात्यानूच ठरयलां की एप्रिलांतलो पयलो किंवा निमाणो आठवड्याचो वीक जो आसा तो हितूंतल्यान स्कीप करचो सोडचो म्हणून आनी तितकीच थोडे दीस शाळा घेवची म्हणून तिसरो विशय असो आसा की सगळ्या शाळांचे रिजल्ट हे एप्रिलान जाता तेणे तशें म्हटल्या प्रमाण आनी सगळ्यो चडश्यो टिचरी म्हणजे जो शिक्षक वर्ग जो आसा तो त्या कामानूच बिजी आसता शाळेंत तेजें एकदां चालू आसता तेका कांय नवीन हें ना तें बरोबर सो म्हाका दिसता की हेचेर चड आर्ग्युमेंटूय जावपाक जायना आनी ताका ऑपोजीट जावपाक जायना वयल्यान जशें हांवें म्हटलां अशें पेरंट टिचर्स असोसिएशन ऑलरेडी सुरू जालें डिसिजनां घेवपाक की आमकां जाय एप्रिलच्यान म्हणून करेक्ट काल सुद्दां तिसवाडींतल्या व्हडल्या स्कुलान व्हडली मिटींग आपयली आनी तेणी आपलें रेजोल्युशन घेवन दिलें मोकळे टिचर्स संघटना शिक्षक संघटना तांच्यांनी पयलींच सपोर्ट केल्लो आसा Correct. जर जे घटक आसात मेन तांकां जर जाय जाल्यार म्हाका दिसना की कांय ठरावीक लोकांनी जर विरोध जरी केलो तरी हे फुडें वयतले म्हणून फक्त एक 8 दीस फाटीं फुडें जावं शकता पूण म्हाका दिसता की हो जो नवीन प्रयोग जो आसा तो एक फावट तेच्यांनी करून पळोवपाक जाय जेणे करून फुडल्या फावटी बरें इम्प्लिमेंटेशन करूंक मेळटलें हांव इतलेंच सांगता कोणें तशी चिंतची न्ही की आमी सामके निर्दयी मनीस हांगा बसल्यात भुरग्याच्या चिंतनात आमचे सगळ्यांची भुरगीं आसात ती ह्याच शाळांनी वतात आनीक आमची स्वताची भुरगीं त्या शाळांनी वतात म्हणटकीर तांकां कितें परिस्थिती आसा तीय खबर आहा आमची अशी परिस्थिती आसा की आमचे भुरग्यांची एकाडेमीक इयर मार्चाक स्टार्ट जाता एप्रिलाक स्टार्ट जाता आनी जुनाक स्टार्ट जाता अशेय व्यक्ती ह्या टेबलाचेर बसल्यात सो आमकां सगळ्या तरेचो अनुभव आसा हांगा सो आमी सामकी निर्दयी आनी आमकां कांय पडून गेलें ना अशें चिंतनाकात वी आर ट्रायंग टू पुट फॉर द व्हेरी प्रॅक्टिकल आर्ग्युमेंट लोकांक भेवपाची बी नाका 6वी ते 12 विशय आसा तो पयली ते 5वी मेरेन कांय विशय येना तो सद्या बरोबर 6वी ते 12 6वी ते 12वेचो विशय आसा सो आमी इतली सगळे हें चिंतनाकात की आमी कित्याक भुरग्यांक सामके धांवपाक स्कुलां धाडपाक सोदतात जे बरोबर ते बरोबर म्हणप जे चूक ते चूक म्हणप हें ह्या रावंड टेबलाचेर घडटा तेन्ना आमी कोणाचोच वेगळो विचार करपाक शकनात
आनी पर्सनल अनुभवूय आसात आमचे सगळ्यांचे, जातूंतल्यान आमकां एक गजाल दिसता की जें धोरण आसा तें राज्याच्या दृश्टींतल्यान आनी मॅक्झिमम पॉप्युलेशनाच्या दृश्टींतल्यान बऱ्याचें जर आसा जाल्यार तें राबोवप योग्य. आनी म्हाका सगळ्यांत इंट्रस्टींग आर्ग्युमेंट लौकिकाचें दिसलें की आमी अशी कितें आर्ग्युमेंट घालतात की भुरगीं सामकी घरांत दार बंद करून बसून रावतलीं आनी ती खंयच समर कॅम्पा बी वचची ना. जर समर कॅम्पाक वचपाक जर आमकां आनी धाडपाक जर आमकां आवडटा जाल्यार क्लासीक धाडपाक आमकां कित्याक आवडना? हो एक इंट्रस्टींग मुद्दो आसा. आतां माय तापता तेन्ना कितें जाता तें पळोवया, पूण एप्रील आमी इतलो तापोवचो न्ही इतलेंच आमकां दिसता, बरोबर न्ही?